नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि बांगलादेशाच्यो प्रधानमंत्री शेख हसीना हांणी आयज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान 3 उदरगतीच्या प्रकल्पाचें उक्तावण केलें. ह्या प्रकल्पांमदीं अखौर आणि आगरतळा मजगतीं रेल्वे जोडणी, खुलना मोंगला बंदर रेल्वे मार्ग आणि महाऔक्षणिक उर्जा संयंत्र युनिट 2 हांचो आस्पाव आसा. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या प्रकल्पाक लागून भारत आणि बांगलादेश हांचे मदीं आशिल्ले संबंद आनी घटमूट जातले असो हावेस उक्तायला. हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं. पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था. हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया. दोनों देशों के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया. हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया. ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई. पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 2 दिसांच्या लडाख भेटेर आसात. आयज तांणी सियाचीन हांगच्या बेस कॅम्प वाठाराक भेट दिवन भारतीय लष्कराच्या जवानां वांगडा संवाद साधलो. लेह हांगा जाल्ल्या येवकार कार्यावळींत तांणी वांटो घेतलो. लडाखांतल्या बचत गटांच्या वांगडा लेगीत राष्ट्रपती संवाद साधपाचे आसात. आपल्या लडाख भोंवडेंत राष्ट्रपती मुर्मू काल जाल्ल्या लडाख स्टापणूक दिसाच्या कार्यावळींत वांटेकार जाल्ल्यो. लद्दाख में वेलनेस टूरिज्म या हेल्थ टूरिज्म के विकास की भी प्रचुर संभावना है. सेवा रिगपा यानी आमची चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों में बड़ी पैमानों पर रुझान दिखाई देता है. आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ ऐसी प्राचीन परंतु वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करना होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए लाभकारी सिद्ध होगा. दिव्यांगां खातीरच्या आशियाई खेळां सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या भारतीय खेळगड्यांच्या पंगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज संवाद साधपाचे आसात. नवी दिल्लींतल्या मेजर ध्यानचंद नॅशनल स्टेडियमांत ही कार्यावळ जातली. चीनांत जाल्ल्या ह्या वर्साच्या पॅराऑलिंपीक सर्तींत भारतान 29 भांगरा पदकां सयत 111 पदकां मेळयिल्लीं. आयज जावपी कार्यावळींत खेळगडे, तांचे प्रशिक्षक, पॅराऑलिंपीक कमिटी आनी भारतीय ऑलिंपीक संघटना हांचे पदाधिकारी तशेंच राष्ट्रीय खेळां महासंघाचे प्रतिनिधी वांटो घेतले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हे पोर्तुगाल आणि इटलीच्या 4 दिसांच्या भोंवडेर आसात. पयल्या पावण्याक मंत्री जयशंकर हे पोर्तुगालांत प्रधानमंत्री आंतोनियो कॉस्टा हांची भेट घेतले. ताचे पयलीं मंत्री जयशंकर हांणी पोर्तुगालच्या विदेश वेव्हार मंत्र्या वांगडा वेगवेगळ्या विशयाचेर भासाभास केली. पोर्तुगालची राजधानी आशिल्ल्या लिस्बन शारांत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आनी कस्तुरबा गांधी हांच्या पुतळ्याक फुलांचो हार ओंपून तांणी आर्गां ओंपलीं. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 3 दिसांच्या श्रीलंका भोंवडेर आसात. आपल्या श्रीलंका राबित्यांत मंत्री सीतारामन मूळ भारतीय आशिल्ल्या आणि श्रीलंकेत 200 वर्सां स्थायीक जाल्ल्या भारतीयांच्या समूहान आयोजीत केल्ल्या
नाम 200 या कार्यावळीत वाटो घेतले. श्रीलंकेच्यो राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे आणि प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन हांणी लेगीत सीतारमण हांची भेट घेवन दोनूय देशांमदल्या संबंधांविशीं भासाभास करपाचे आसात. गोंयच्या खेडेगांव वाठारांत पर्यटकांक आकर्शीत करपा हेतान होम स्टे आनी कॅरव्हन धोरण सरकारान आपणावन घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांचे सयत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या धोरणा विशीं सविस्तर माहिती दिली. होमस्टे पॉलिसीचो बेनिफीट आमच्या मॅक्झिमम वुमन एंटरप्रिनर्स जे आसा तांच्यांनी घेवचो, जेणे करून आमकां टुरिस्ट जे आसा हे इंटरलँड वचपा खातीर हेजो खूब मोठ्या प्रमाणांत फायदो जातलो. इन फ्युचर स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर भर दिता आसतना टुरिस्ट मॅक्झिमम एडवेंचर टुरिजम जाचेर आमी फोकस करपाक सोदता. सांगे, केपें आनी काणकोण ह्या सारकेल्या ठिकाणी मॅक्झिमम टुरिस्ट आनी विशेश करून रेनी सिजनान टुरिस्ट जे येतात ते ह्या प्रिफर्ड एरियेत रावपूय प्रिफर करता. त्या ती होम स्टे पॉलिसीचो तांकां खूब मोठो फायदो जातलो. द सेम केस विथ द कॅरावन पॉलिसी. आज परत एकदां म्हणजे टुरिजम सेक्टरांत एक पावल आमी फुडें मारलेलें आसा. दिसान दीस वेगवेगळी एडवान्समेंट आमी ज्या पद्दतीत टुरिजम सेक्टरांत हाडीत आसा, टुरिजम डिपार्टमेंटात हाडीत आसा, निश्चित रित्या म्हणजे डिजिटलायझेशन ऑफ द टुरिजम डिपार्टमेंट केल्या उपरांत खूब मोठ्या प्रमाणात जेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन करपाक सुरवात केलें अश्यो नवीन नवीन गजाली टुरिजम डिपार्टमेंटान करता. त्या एंटायर टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या परत एकदां खूब खूब अभिनंदन करता. मॅक्झिमम लोकांनी ह्या वर्सभराच्या भितर होम स्टे आनी कॅरावन ह्या दोनूय पॉलिसीचो फायदो घेवचो. 1 ते 31 जानेवारी मजगती गोंय सरकारान सरकारी सुटयांची वळेरी एका अधिसुचोवणे वरवीं जाहीर केल्या. हे विशींची अधिसुचोवणी राज्य सरकाराच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्यो अंडर सेक्रेटरी शैला भोसले हांणी जारी केला. गोंयांत जावपा आशिल्ल्या 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर इंटरनॅशनल ज्युरींची वळेरी जाहीर जाल्या. तातूंत नामनेचे चित्रपट निर्माते शेखर कपूर हे ज्युरी समितीचे अध्यक्ष आसतले. ते भायर जुझे लुईस आल्केन, जेरोम पायलार्ड, कॅथरीन लुसाट, हेलन लेक हांचो आस्पाव आसा. ज्युरी समितीचे सगळे वांगडी आंतरराष्ट्रीय मळाचेर चित्रपट निर्मिती वाठारांत नामनां जोडलेलीं आसात. 54वो चित्रपट महोत्सव गोंयांत 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती जावपाचो आसा. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत काल हॉकी, रोहींग, वॉटर पोलो हाचे भायर पंजाबांतल्या मार्शल आर्ट खेळाक सुरवात जाल्या. बायलांच्या टेबल टेनीस सर्तींत महाराष्ट्रान भांगरा पदक, हरियाणान रुप्या जाल्यार अस्तंत बंगाल आनी मध्य प्रदेशान कांस्य पदकां मेळयल्यात. दादल्यांच्या टेबल टेनीस सर्तींत दिल्लीन भांगरा, अस्तंत बंगालान रुप्या आनी महाराष्ट्र आनी आसाम राज्यांनी कांस्य पदकां मेळयल्यात. ह्या सर्तींत महाराष्ट्रान 54 भांगरा, 38 रुप्या, 39 कांस्य पदकां मेळोवन पदकां सयत 131 पदकां मेळोवन आपली पयली सुवात कायम दवरल्या. गोंयान आतां मेरेन 2 भांगरा, 5 रुप्या, 23 कांस्य मिळून 30 पदकां मिळाल्यात. ताइक्वांडो इंक्लूडेड नहीं था तो मैं गुजरे बहुत सैड चीज़ थी कि नहीं था. इस बार भी कंफर्म नहीं था कि होना है नहीं. हमें इतने बड़े स्टेज पे ताइक्वांडो खेलने का अपॉर्चुनिटी दिया, इसीलिए हम लोग मैं बहुत खुश हूँ. बहुत अच्छा लगा. फर्स्ट टाइम खेला है नेशनल गेम्स और फर्स्ट टाइम ताइक्वांडो इंक्लूडेड है, इसलिए बहुत खुश हूँ. और इस बार सिल्वर जीती हूँ महाराष्ट्र के लिए. वैसे तो महाराष्ट्र फर्स्ट पे ही है और हमेशा रहता रहेगा. और बहुत गर्व है कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ. और एक छोटी सी मेरी तरफ से एक सिल्वर मेडल का मैं एक जोड़ पाई महाराष्ट्र के लिए, इसलिए बहुत खुशी हो रही है. एका दिसाच्या विश्वचषक क्रिकेट सर्तींत आयज न्यूझीलंड आनी दक्षिण आफ्रिका पंगडा मदीं खेळ सुरू आसा. दक्षिण आफ्रिका पंगडान कुरू पावलो जिखून फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. निमाणी खबर मेळ्ळी तेन्ना दक्षिण आफ्रिका पंगडान 20 षटकांत 1 गडो वगडावन 94 धांवड्यो केल्यात. मजगती काल कोलकाता हांगा जाल्ल्या सामन्यात पाकिस्तान पंगडान बांगलादेशाचो 7 गडे राखून पराभव केलो. 205 धांवड्यांची मोख पाकिस्तानान 105 बॉल दवरून फकत 3 गडे वगडावन पुराय केली.
आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.